सगळे ग्रीन ग्रीन दिसता पळय सगळे आणि पाऊस. हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. तर कसे आसा तुम्ही सगळी जाणां? तर पावसाचा आवाज येता बिकॉज पाऊस पडटा. आमी तर बरी ना कित्याक आवाज म्हाका फुडें जावपाचें आसा. थंडी जाल्यार म्हाका नाकान त्रास जाता, काळान त्रास जाता, सगळ्याक त्रास जाता. आनी येदो व्हडलो पावस पडटा बेजार सामको पावसाचो. आनी पावसा बेजार पडटा तितलोच पावस चड पडटा. आतां आमकां आयज रेनकोट घालून वयचें पडटा आनी आमकां रेनकोट घालपाक बेजार येता. हय, रेनकोट घातलो जाल्यार सुद्दां भिजतात न्हू ती. आनी गाडी चलोवपाक बी बेजार येता. गाडी पावस काल बी मातसो मेळो नाशिल्लो न्ही गो आमकां. आयज मेळ्ळो आमकां पावस. तर तुमकां चला आतां आमी डायरेक्ट सांगची न्ही ते कामाची. आतां आमी कामां वयता. बाय. सो हॅलो गाईज. तर आयज न्ही खूब पावस पडला आनी आत्तां कामाच्यान येयल्या आमी. सो मम्मी खंय करता बटाटो वडा. सो ते म्हणलें शूटूच करुया. सो पळोवया मम्मी कशी करता ती. आमी जाणा आमी बरे भशेन बरे करता वडा पाव बी. बट आयज पावसाची मनसून स्नॅक म्हणल्यार वडा पाव करता. सो ताचे खातीर मम्मी पळय फर्स्ट बटाट कट करून घेता. बटाट कट काय डायरेक्ट कट करून घेवया. आनी सायड बाय सायड हांगासर गार्लीक, जिंजर, कोथमीर खूब घालप. आनी चिलीज कट करून दवरलेले ऑलरेडी मम्मीन. आमी कांयच करूना, सगळें मम्मीन करून दवरलेलें. सो पळोवया. इल्लें जावपाना तें, पूण आसूं कितले घेतले 1 2 3 4 5 बटाट्याचे. हांगा पळय पिठी बी काडून दवरल्या. तितून मीठ आनी सोडा घालून दवरलेलो दिसता वयर. सो आतां ते बरे पिठीक खूब वेळ उरपाक जाय वडाक, नाल्यार ते बरे अशें फुलता इफ जर खूब वेळ फुगोवन दवरता जाल्यार. सो मम्मीन खूब टायम, कितलो टायम जालो गे पिठी फुगोवन दवरल्या? 1 वर. सो मस्त 1 वर जाल्यार खंय पिठी फुगोवन दवरल्या म्हळ्यार मस्त ती जाल्या आसतली. पळोवनूच कळटा पळय वयर. सो ती मस्त फुगल्या 1 वरा खातीर. आनी आतां मस्त जातलें. पळोवया कशें जाता तें. जालें ना, अजून खूब वेळ उरला. काय मॅशूच कर गे नाल्यार जाम पडटा. थोडी तशी मॅश करता बट आमकां तें आवडना मॅश केल्लें डायरेक्ट. ते तो तितके बरें घालता. ती रट्टा न्हू, तिंका आवडटा आमच्या माजरा बटाटो. सो आमगे न्हय पळय जांबळां हाडल्या खंय आत्तां. आनी हांव ती बरी आशिल्ली ती पानां सकट. आनी तांकां मम्मीन आतां धुवली. बट शूट करचे पयलीं मम्मीन ते सगळे धुवली. सो मस्त तुमी खाल्ल्या आसतली जांबळां. आमी लेट हांवें खाल्ली, अशी टेस्ट केल्ली आमी, बट अशी घरा कडेन हाडनाशिल्ली. सो फायनली आमगेर जांबळां वाव मस्त. पयलू मेळपाची आनी मातशी बरी जाता आशिल्लें, बट आतां मेळ्ळी. वाव कितकी बरी न्हू. कितकी म्हारग आसता बाजारांतल्यान हाडपाक जाय जाल्यार सुद्दां कितकी बरी दिसता. आनी तुमकां आवडटा जांबळां, आमकां जाल्यार खूब आवडटा. पळय आवडटा म्हळ्यार खावूं जाय न्हू ती. मस्त लागता पानां सकटू ती पळय. वाव मस्त. आतां गोड हा बऱ्यो. जांबळां जी बी पर्पल जातली आतां. ते सद्या भायर सरतले मागीर जातले सुद्दां. जीब पळय कशी दिसता. थोड्या वेळान लिप्स सुद्दां म्हाका दिसता पर्पल जातले. आतां आमी केन्ना खातली खबर ना, बट खातली. आतां हांवें फुडें आतां वडा करपाक जाय, ते करपाक. आतां अजून मम्मी काय करना. हांवें सांगलें कांयच करनाका, जेन्ना शूट घेवन येतली तेन्ना करूं. मम्मी आतां आयज भाजी करता, हरशीं आमी करता, आयज मम्मी करता. सो फर्स्ट
फर्स्ट तेल घालपाचें भाजये खातीर. ऑलरेडी एक टायम आमी वडा केल्ले तेन्ना सो तेल घातलें. तुवें खाली कितें जाणां ती हांगसरली कडेन नाल्यार हांगा सुकतली. सो तेल आतां तितून घाल न्हू. आतां तितून येते घालपाचें मस्टर्ड सीड सासवां ती उसळटली. तेल तापोना. तेल तापत ना. आतां हितून सासवां घालुया. फटफट जातलें. हांव पयलीं धांवता मागीर मोबायलाचेर पडटलें. बी लागली फटफट पळा. आतां तितून मिरची घातली. कितें उडयलें गी मावशे. मावशी बी आसा आमगे. आनी आलें. आतां हें मातशें 2 मिनटां हें करपाचें. 2 मिनटां हेका फ्राय करून घेवया. आनी मागीर तितून पेटेटो हळडी घाल मगे वांगडा. हळडी तितून घातल्यार बरो. भाजयेन चड तेल घालप ना. आतां हळडी अशें जेन्ना घालता हळडी तेन्ना बरो कलर येता. बटाटांचेर तो तितको लागना. आमचे वडा बी न्हू टेस्टी जाता. वडा पाव घालता. वडा पाव न्हू रेस्टॉरंट ओपन करूं जाय. जालें न्हू जावना हें. आपण जालें. आतां तितून टायम टू एड ना खंय लसूण 2 मिनटां जावनी. मागीर बटाटे कापून दवरले. बटाट अशें मॅश केला. मॅश म्हळ्यार फक्त फोडी सुरयेनूच कापला. बटाट एड केले. मिक्स करपाचें. मीठ बटाटान घालनाशिल्लें तर फस्ट सो अशें बी घालप खंय. कोथमीर डायरेक्ट सगळें घालता आनी मागीरूच मिक्स करपाचें. मागीर मस्त अशी बटाट भाजी करप जाय. मस्त लागता. कोथमीर न्हू खूब घालप वडान नाल्यार मस्त लागता. सो हांवें न्हू टेस्ट केली. मस्त लागता. तुमकां आवाज येतलो म्हाजो काय खबर ना. हांव पयलू स्लो उलयता आनी वयर हेचेर पत्र्यांचेर पावस पडटा तो आवाज येता. ब्लर दिसपा लागलें. ब्लर कित्याक दिसता कितें जालो की हां पळय मस्त पळय पेटेटोची भाजी जाल्या. कलरूय बरो येयला आनी टेस्टूय बरी लागता. सारकें आहा मीठ मातशें चड. सो मम्मी हेच लोकड्यान खंय तें हें करता. वडा करता तळून काडटा. सो बेगीन फास्ट जावपा खातीर हांव हें करून दवरता न्हू केदें करून बारीक मोठे नाका. गरम लागता बोवाळ. सो हें करून दवरता तो म्हणल्यार मम्मी. पूण गरम लागता नाल्यार 2 मिनटां मातशें न्हिवोनी मागीर करया. सो ही भाजी न्हू इतकी बरी लागता की अशीच खावपाची. गरम आसा अजुनूय. ती ब्रेडाक लावन अशीच खावपाची. इतकी यम्मी टेस्टी आनी स्पायसी लागता. मिरच्यो वडा पावाची भाजी न्हू बरी अशी तिखट आसपा जाय. अशें बेश्टे नॉर्मल वडा खावपाक मजा येना. तिखट आसले उपरांत बरें दिसता. बरें लागताय बी आनी ही मस्त जाल्या सारकी बॅलन्स. तीख आसा सारकें आसा. कोथमिरेचो टेस्ट येता. गार्लीक लसूण सगळ्याचो बरो टेस्ट येता. यो गे मम्मी. मम्मीकूच करून चड बारीक जातले. मोठे घेवया ते मागीर पिटीन घालतकीर मोठे जाता ते. गरम लागता. गरम वान जालो. इतकीशी भाजी आसा कितके जातले खबर ना. सो एक जालो. हे तितलो बरो न्हू.
सो सारकें आसा खंय तें मागीर पिठीन घातला आनी पिठी बरी फुगला आनी सोडा बी घातला मागीर पिठी मागीर तें मोटें जातलें. गरम गरम लागता म्हाजो पेपर वाडटा पळय. तुका जाय कितले तरी जावं जाय 15 तरी जावंकूच जाय न्हू. 15 किती आते 10 तर गरम करपाक दवरला. कितके जाले 15 जावपाचे टार्गेट केले. 2 3 4 5 6 आनी मम्मी 7 8 जाल्या. पळय अजून तेल तापोना. मोबायल घेवन रावला न्हू जास्त घालपाक. पिठी पातळ जाल्या कितें मातशी. सगळें रावंड करून जाल्यार आतां ह्या आयदनां फस्ट धुवन घेता आनी मागीर शूट करपाक लागून. सगळें वडा आत्तां घातल्या न्हू तें अजून भाजना. येल्लो जावना न्हू हळडी घालूं नाशिल्ली पिठीन घालूं नाका आतां. हांगासर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जाले. 12 जाले टार्गेट कंप्लीट जालें ना 15चे. आनी हे पळय हें केलें पाव ना आमी अशीच घातली वडा. आसा पावूय आसा खंय म्हाका खबरूच ना. सो पाव हरी चटणी वीथ दीस मस्त यमी यमी आनी पाव. सो पळय जालें दिसता न्हू गे. पळयता मिरच्यो तळपाच्यो चिंतता आमी. मिरच्यो म्हळ्यार तेज्यो बेश्ट्यो बायलाच्यो त्यो जालें तें दी काड दी. सो हे आतां काडटा आनी मागीर नॅक्स्ट पेज. मिरच्यो काड मी ते सायडीच्यो. त्यो मिरच्यो बेश्ट्यो मागीर तरी ते मला जर आज मम्मी माझ्या पटल्या कळलं ताका मदीं आमी हें केल्लें. गरम गरम वडा मस्त अशी रेडी जाल्या. तिनू पिठी मातशी पातळ जाली तेज्या खातीर ते तितलेच उरले बट आसूं चलता न्ही. आमी घरानूच खातले न्ही कोणाक व्हरून घेवना. सो यमी आमी रेडी जाले आमचे वडा आनी उरले जावपाचे. सो मिरच्यो बी पळय रेडी. आतां आमी खातली यम अजून खावपा ना. आतां पाव आनी म्हाका चटणी लावन घेवपाक जाय मागीर भितर घालपाक जाय चटणी वडा भितर घालपाक जाय आनी मागीर खावपाचें. सो आतां खंय मम्मी दही वडा बी सगळें खावन जालें आमचें. आनी आतां मँगो खावपाचो टायम. आजून जेवू काय ना तरी पूण कसले ते आमी खबर ना कसले ते आसा झाड पिके कशें आसा ते गोड लागता काय कशें लागता ते कोणी दिल्ले ते. सो ते कोणी हाडून दिल्ले खंय. सो पळोवया कशें लागता ते. एकाच मदीं करून दी काय. पावस पडटा आनी बेजार. रातचो पडलो म्हण काय न्हू. कामां वयता आसतना कामां येता आसतना पावस पडपाक जायना. तुका जाय की को जाय गो आंबा बरें लागता न्ही गोड गोड. सो मस्त लागता मँगो. वेज आसता पळय तेन्ना अशेंच कितें कितें खावप आनी मागीर जेवप ना बेजार येता जेवपाक बी जास्त. अजून जेवपाचो टायम
आठांक कितलो तर नो जाय हे जाणको आतां तर गाईज हो व्लॉग आम्ही हांगासर एड करतात. आम्ही न्हू जीव बी ना कितें उदयत मँगो बी खाल्ले आनी तुमी म्हणटले आयज हांव हेकलें शें बट एकलें न्हू आमी दोगांय उदय तेजी कितें तकली दुखताली सो ते येवना. सो आमी तुमकां मेळटली आमच्या फाल्यांच्या व्लॉगान दोगांय. सो टील देन टेक केअर बाय. आनी इफ जर तुमकां आमचे व्लॉग आवडटा जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. आनी हांव ही जांबळां घेवन बसलें पण चलात तर बाय.